विजा उपरांत येवकार. पणजे मार्केटाचें रूप सामकें विद्रूप जालां. महापालिकेन फाटलीं वर्सां पणजे मार्केटा कडेन दुर्लक्षपणां केल्ली म्हण बाबूश मोन्सेरात उलयला. म्हण शुक्रारा बाबूश मोन्सेराता सयत नव्या महापौरान पणजे मार्केटाची पळोवणी केली. सिवरेज पायपलायन नितळ करपाच्या कामाक रोखडे सुरवात करतले म्हण महापौर विठ्ठल चोपडेकार उलयला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. I think market this will he will explain to you better. So I just basically came here to see the to inspect the market. Market is totally in a mess. All sewage is floating around. There's been complaint from the fish vendors, then even from the other shop owners that basically the CCP is not taking care as far as the market is concerned. So that's the reason I'm mayor. This is the first time mayor is come. So we will see to it now that on a daily basis that the market is clean. आता आमी मार्केट सगळें फीश मार्केट आनी मागीर सरावंडींग इन्स्पेक्शन केलां. सो इवन आमकां आतां सगळ्यांनी सांगलां मार्केट आमचे मेंबर्स आसा, शॉप ओनर्स आसा, मागीर फीश वेंडर्स आसा की गटर्स सारके ना, सगळे चॉक जाता, ओवरफ्लो जाता. आनी कित्याक लागून जाता, कित्याक फाटलीं काही वर्सां कितें गटर्स ओपन करूंक ना, क्लीन करूंक ना. सो आतां आमी आमचे म्युनिसिपालिटी वर्कर्स आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की ते ओपन करचे सारकें जाता तितले बेगीन. फाल्यांच्यानूच आमी वर्कर्स घालतले आनी सगळे ते चेंबर्स ओपन करून जे कितें आहा तें फाल्यां सारकें सोल्युशन कळटलें, म्हणजे खंय कितें ब्लॉक जाता, कित्याक लागून ब्लॉक जाता. म्हाका दिसता हांवें कितें लक्षच घालूंक ना मार्केट इज कन्सर्न. आमच्या आदले मातसो मेयरान कांय लक्ष घालूंक ना. कितलींशींच वर्सां जालें की हांगा कांयच क्लीन जावंक ना, कांयच गटर सुद्दां ओपन जावंक ना. न्यू मेयरान इमिजिएटली पयर हें जाल्या बरोबर आमचे 2 दीस जाली मिटींग जाली कमिशनरा बरोबर. आनी मेन आसा कितें, मेन एंट्रन्स पॉयंट आसा पळय हो लेवल मातसो सारको ना आनी हो लेवल सकयल जाता. आमकां ती फूल डिसिल्टिंग करून भितरल्यान कितें पावता लेवल खरोच कितको लेवल आसा तो पळोवन तो हें करूंक जाय. पूण आतां प्रॉब्लेम असो की ती स्लॅबी आसा पळय त्यो ओल्ड स्लॅबी त्यो डिसिल्टिंग केल्या बरोबर त्यो स्लॅबी फाल्यां काडल्या उपरांत त्यो परत रोखडीच घालूंक ब्रेक जावंक शकता. म्हणून ते इंजिनियराक पयलीं आमी म्हणजे मेयरान आनी आमी सगळे कमिशनान सांगलां की परत सारकें सर्वे करा. आनी मीन टायम ती आतां आमच्या बाबुशान सांगलां त्या प्रमाणे फाटले सगळे आमी लिफ्ट करता. गेल्या वर्सां काडलेले आमी 2 ट्रक बाटल्योच काडलेल्यो, पेट बॉटल्स बाटल्यो सगळ्यो चंबरान गेल्या उपरांत फुडें मागीर उदक वचना. मार्केट बुडलेलें लास्ट टायम बरें इतकें धोपर सगळें तेन्ना आमी प्रिपरेशन हय monsoon preparation, but I think we should be prepared for the full year. It should not be only because the monsoon is coming. Market, I believe, everyone comes to the market. And I think market is where hygiene is concerned. Market, it is very important that market should be in a hygienic condition. So we will see to it. Just give us a time. Say within a month's time, you will definitely see a change in the market.